डॉमिनिकाचे अध्यक्ष सिल्वेनी बर्टन हाणें भारताचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचो डॉमिनिका देशांतले सर्वोच्च नागरी भोवमान द ऑर्डर ऑफ एक्सलन्स दिवन भोवमान केलो। हालींच मोदी हांकां नायजेरियाचो ग्रेट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नार्जर हो किताब दिला। 2021 वर्सा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाणें डॉमिनिका देशाक मजत केली। भारतान डॉमिनिकाक एस्ट्राझेनेका कोरोना लसीचे 70,000 डोस दिले। कठीण काळांत आनी गरजेच्या वेळार भारतान केल्ली मजत लक्षांत घेवन डॉमिनिकान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचो भोवमान केलो। जेन्ना सगळो संवसार कोरोना कडेन झगडटालो तेन्ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी जायत्या देशांक मजत केली। कोरोना आड झुजपाक जाय आशिल्ली सामुग्री दिली, कोरोनाची लस आनी वखदां पुरवण केली। भोवमान केल्या उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी हो फकत म्हजो भोवमान न्हय, हो 140 कोटी भारतीय नागरिकांचो भोवमान अशें सांगलें। भारतांतल्या लाखांनी लोकांचे संस्कृताय आनी परंपरेचो हो एक भोवमान। भारत आनी डॉमिनिका हे दोन देश बायलां सशक्तीकरणा खातीर आदर्श आसात अशें सांगलें। जुवारी आनी मांडवीन कायदेशीर मार्गान पारंपारीक रेंव काडपाक मान्यताय मेळपाक आनीक कळाव लागतलो। जिल्लो सर्वेक्षण अहवालांत रेंव काडपा खातीरचे झोनांचो घोळ घातिल्ल्यान हो कळाव जातलो। पर्यावरण प्रभाव मुल्यांकन प्राधिकरणान पर्यावरणीय मान्यताय दिवपाक न्हयकार दिला। DSR म्हळ्यार जिल्लो सर्वेक्षण अहवालांत नव्यान सारको करून दिवचो म्हूण प्राधिकरणाचो दक्षिण गोंय जिल्लोधिकारी आनी खण खात्याक निर्देश। तो मेरेन पर्यावरणीय मान्यतायेक न्हयकार। राज्यान रोखडोच कायदेशीर रेवेचो मार्ग मेकळो करून दितले म्हूण सरकार नेटान सांगताले। मात आतां राज्यान जुवारी आनी मांडवीन कायदेशीर पारंपारीक पद्दतीन रेंव काडपाक कळाव लागतलो। खण खात्यान गोंय पर्यावरण प्रभाव मुल्यांकन प्राधिकरणा कडेन रेंव काडपा खातीर पर्यावरणीय मान्यताये खातीर अर्ज केल्लो। मात हे अर्जा सयत दिल्ले जिल्लो सर्वेक्षण अहवालांत घोळ आशिल्ल्याचो प्राधिकरणाचे नदरेक आयले। उत्तर गोंयांत व्हांवपी मांडवी न्हंयतले कांय झोनांचो उल्लेख दक्षिण गोंयांत म्हूण केल्ल्यान हो गोंदळ। पिळगांवच्या शेतकारांचे रस्तो बंद आंदोलन अजूनय मिटूंक ना। ह्या प्रश्नाचेर बेरेस्तारा दिवचलच्या उपजिल्लो अधिकारी वांगडा जाल्ले जोड बसकेन उलोवणी फसली। निमाणे मेरेन बसकेन कांयच तोडगो भायर सरूंक ना। मजगतीं जो मेरेन मागणें मान्य करिना तो मेरेन फाटीं सरचे नात असो निश्चय शेतकार आनी लोकांनी केला। पिळगांवच्या शेतकारांनी बुधवारच्यान वेदांता मायनिये वयलो मीन येरादारीचो रस्तो बंद केला। ह्या आंदोलनाचेर उपाय काडपाक दिवचलचे उपजिल्लो अधिकारी रोहन कासकर हाणें बेरेस्तारा सकाळीं शेतकार आनी कंपनीच्या अधिकाऱ्यांची जोड बसका घेतिल्ली। बसकेक खण खात्याचे तशेंच वेदांताच्या अधिकाऱ्यां सयत पिळगांवची सरपंच, हेर पंच वांगडी आनी शेतकार हाजीर आशिल्ले। कुंकळ्ळी वाठारांतल्या थळाव्यांक खास करून ज्येश्ठ नागरिकांक हवेच्या प्रदुशणाचो बरोच त्रास जाता। कुंकळ्ळी IDCंतल्यान येवपी घाणयाऱ्या वासाक लागून आमकां स्वास घेवपाक त्रास जाता अशें थळावे सांगतात। खास करून सांजेच्या वेळार चड वास पातळटा, देखून सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। पोरण्या गोंयांत सेंट फ्रांसीस झेवियर हांच्या अवशेश दर्शन सुवाळ्याक बेरेस्तारा सुरवात जाली। राज्यपाल श्रीधरन पिल्लय, मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आनी मंत्री मॉविन गुदिन्हो हांणी सेंट फ्रांसीस झेवियर सायबाचें दर्शन घेतलें। ह्या वेळार गोंयच्या सायबाचें दर्शन घेवपाक हजारांनी भाविकांनी गर्दी केल्ली।
मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हाणें बिरेस्तारा इंडियन पॅनोरमा फीचर आनी नॉन फीचर फिल्मांचें उक्तावण केलें. घर जैसा कोई आनी स्वातंत्र्यवीर सावरकर ह्या दोनूय सिनेमांतले कलाकार उक्तावण सुवाळ्याक हाजीर आशिल्ले. स्वातंत्र्यवीर सावरकर सिनेमांत सावरकरांची भुमिका करपी मुख्य कलाकार रणदीप खोडान सिनेमाचेर उलोवप केलें. सावरकरांचे विचार आयजूय म्हत्वाचे आसात, तशेंच सावरकरांच्या हिंदुत्वाची आयजूय गरज आशिल्ल्याचें ताचें म्हणणें. तशेंच अंकिता लोखंडेनूय स्वातंत्र्यवीर सावरकर सिनेमांतलो आपलो अणभव सांगलो. आर्ट ऑफ लिव्हिंगाचे संस्थापक गुरुदेव श्री श्री रविशंकर सध्या इफ्फी निमतान गोंयांत आसा. बिरेस्तारा ताणें 1008 वामन वृक्ष इन गोवा ह्या पुस्तकाचें राजभवनांत प्रकाशन केलें. ह्या वेळार पुस्तकाचे लेखक राज्यपाल पी.आय. श्रीधरन पिल्लय, रिटा एस. पिल्लय आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. महाराष्ट्रात विधानसभा वेंचणुकेंत सरासरी मतदारांचो आंकडो 65% परस चड आसा. 6 म्हयन्यां आदीं जाल्ले लोकसभेचे वेंचणुकेचे तुळेंत सध्याच्या मतांची टक्केवारी वाडल्या. गांवांतल्या मतदारांनी मतदान केलें, पूण मुंबय, ठाणे, पुणे, नागपूर ह्या शारांनी तितलीच उमेद उरूंक ना. नाशिक जिल्ल्या सयत राज्यांतल्या कांय केंद्रांचेर रातचेर 9 वरां मेरेन मतदान चालूच आशिल्लें. ताका लागून मतदानाची जिल्ल्यांतली आंकडेवारी येवपाक कळाव जालो. रातच्या 11:15 वरांचेर आयिल्ले आंकडेवारी प्रमाण राज्यांत 65.11% मतदान जालें अशें दिसून आयलें. मुंबय, ठाणे, पुणे आनी नागपूर ह्या 4 व्हड शारांनी मतदानाचें प्रमाण वाडोवपा खातीर वेंचणूक आयोगान खाशेले यत्न केल्ले, पूण तांकां चड यश मेळ्ळें ना अशें दिसून आयलें. कोल्हापूर जिल्ल्यांतल्या कागल मतदारसंघात सगळ्यांत चड 82% मतदान जालें. सगळ्यांत उणें 41% मतदान कल्याण अस्तंत मतदारसंघात जालें. मंत्रालय आनी विधान भवन सत्तेचें मुखेल केंद्र आशिल्ल्या कुलाबा मतदारसंघात टक्केवारी वाडोवपाचे जायते यत्न जाले, तरी थंय फकत 45% मतदान जालें. महाराष्ट्रांतल्या 288 आनी झारखंडांतल्या 81 विधानसभा मतदारसंघा खातीर बुधवारा मतदान जालें. 23 नोव्हेंबराक निकाल लागतलो, पूण ते आदींच एक्झिट पोलान आपलो निकाल दिला. महाराष्ट्रांत 11 मदल्या 6 एक्झिट पोलांनी भाजपा आघाडीचें सरकार स्थापन जावपाचो अदमास उक्तायला, जाल्यार हेर 4 पोलांनी काँग्रेस आघाडीक कौल दिलो. दुसरे वटेन झारखंडांतल्या 4 एक्झिट पोलांनी भाजपाक, जाल्यार दोगांनी इंडिया आघाडीक कौल दिलो.
बंगळुरू महामार्गाचेर मंड्या हांगसर जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातान पर्वरीच्या दोग भावांक मरण आयलें, जाल्यार हेर दोगांक किरकोळ दुखापत जाली. डॅरिल वाज आनी रॉस वाज अशीं मरण आयिल्ल्या भावांची नांवां आसात. जाल्यार नेतन वाज आनी नील फारिया हांकां किरकोळ दुखापत जाल्या. हे चौगूय जाण गोंयच्यान कोयंबतूर वताले. बुधवारा देवबाग काणकोण हिट अँड रन प्रकरणात एक पर्यटक गंभीर जखमी जाल्ल्याचें कळटा. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण वेगान येवपी स्विफ्ट डिझायर गाडयेन रस्त्यार चलत वचपी 2 पर्यटकांक नेटान धपको दिलो आनी फुडें वचून ती गाडी परतली. ह्या प्रकरणात एका पर्यटकाक गंभीर दुखापत जाल्ल्यान ताका मडगांवच्या जिल्लो हॉस्पिटलांत भरती केला. काणकोण पुलीस फुडलो तपास करतात. पर्वरी कुनाव फाट्यान धाड घालून दुबावीत निहाल मालिक साब पानवाले हाका ड्रग्स प्रकरणात अटक केली. सुमार 1.5 लाखांच्या 15.46 ग्रॅम MDA ड्रग्सा सयत स्कूटर मोबायल मेळोन 2.50 लाखांची रोख रक्कम जप्त केली. फुडलो तपास सुरू आसा. दक्षिण गोंय जिल्लो पंचायतीची सर्वसाधारण बसका बेरेस्तारा जाली. हे बसकेक 15वो वित्त आयोग धरून हेर वेगवेगळ्या विशयांचेर खोलायेन चर्चा जाली. बसकेक जे विशय मांडल्यात ते फुडल्या बसके मेरेन सोडोवपाचो यत्न करतली अशी दक्षिण गोंय जिल्लो पंचायतीचे अध्यक्ष संजना वेळीप हिणें सांगलें. सेरावली व्हडा प्रमाणात बेकायदेशीर जमीन पुरवप आनी बेकायदेशीरपणान वेपार करपाक पंचायतीन परवाने दिला असो आरोप तळवणी पंचायतीचेर केला. जेन्ना हो प्रश्न ग्रामसभेन मुखार मांडटा तेन्ना उपसरपंच ग्रामसभा तहकूब करता अशें तळवणचें म्हणणें. कोर्टान केस सुरू आसून लेगीत पंचायत वेपाराक लागून परवाने दिता जाल्यार खंयच्या वेपाराक लागून पंचायतीन परवानो दिला हाची नोंद पंचायती कडेन ना अशें थळावे सांगतात. देखून बेकायदेशीर करणूक बेगोबेग बंद जावच्यो अशी मागणी थळाव्यांनी सरकारा कडेन केल्या.
शेल्डे वाठारांतले कॅनल आजून मेरेन नितळ करूंक नाशिल्ल्यान थळाव्या शेतकारांनी तिडक उक्तायली। कॅनलाचें उदक बेगीन सोडूंक ना जाल्यार शेतां सुकून वतलीं म्हूण शेतकारांक खंत। देखून कॅनल बेगीन नितळ करचे अशी मागणी शेतकाऱ्यांनी केल्या। जाल्यार कॅनलांचे नितळसाणीचें काम हातांत घेतलां आनी हें काम म्हयन्या भितर पुराय जातलें अशी माहिती उदका स्त्रोत खात्याचो जेई गणेश वेळीप हांणी दिली। आपणाचेर हल्लो करपी दुबावीत आरोपीक अटक करपाक पुलिशेक अपेस आयला अशें रुंडामळ दवर्लीचो पंच वांगडी विनायक वळवयकारान सांगलें। आपणाचेर जाल्लो हल्लो प्री प्लॅन्ड आशिल्ल्याचें वळवयकाराचें म्हणणें। सरकारान आपल्याक न्याय दिवचो अशी मागणी वळवयकारान केल्या। 15 नोव्हेंबराक विनायक वळवयकाराचेर कांय तरणाट्यांनी जीवघेणो हल्लो केल्लो। उपरांत मडगांव पुलिशेन दुबावीत कृष्णा आनी हेर 3 अनवळखी मनशां आड गुन्यांव नोंद केल्लो। युनिसेफाच्या अहवालान भारतान 2050 मेरेन ल्हान भुरग्यांचो आंकडो 35 कोटी मेरेन पावतलो असो अदमास काडला। आयच्या तुळेन भारतान 10.6 कोटी भुरग्यांचो उणाव जातलो, तरी चीन, नायजेरिया आनी पाकिस्ताना वांगडा संवसारांतल्या भुरग्यांच्या लोकसंख्येन भारताचो 15% वांटो आसतलो अशें अहवालान म्हणलां। पर्यावरण आनी हवामान बदलाच्या परिणामा पासून ह्या भुरग्यांची राखण करपाचें व्हड आव्हान भारता मुखार आसतलें अशें अहवालान म्हणलां। युनिसेफाचो मुखेल अहवाल स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन 2024 फ्युचर ऑफ चिल्ड्रन इन अ चेंजिंग वर्ल्ड आयज नवी दिल्लींत जाहीर जालो। तातूंत लोकसंख्येचे बदल, हवामान बदलाची संकश्टां आनी शिमेवयल्या तंत्रज्ञानाचेर भर दिला। अहवाल 2050 मेरेन ल्हान भुरग्यांच्या जिविताक नवो आकार दितलो। 2050 मेरेन ल्हान भुरग्यांक हवामान आनी पर्यावरणाच्या खर संकश्टांक तोंड दिवचें पडटलें आनी 2000 वर्सां परस सुमार 8 पटींनी चड भुरग्यांक उश्णताय ल्हारांचो त्रास जातलो अशें निरीक्षण ह्या अहवालान नोंद केलां। राज्यांत तशेंच शेजारच्या राज्यांनी नामना मेळिल्लो दिवचलच्या श्री शांतादुर्गा देवीचो फामाद नवो सोमार येता त्या 9 डिसेंबराक मनयतले। ह्या उत्सवा निमतान अंदूय नामनेच्या गायकांचें गायन जातलें। नवो सोमार हो दिवचलचो व्हडलो उत्सव। गांवकार वाड्या वयल्या श्री शांतादुर्गा देवस्थानांत ग्रामस्थ गांवकार मंडळा वतीन हो उत्सव मनयतात। सोमारा राती घेतिल्ले पत्रकार परिशदेन देवस्थान समितीन अंदूच्या नवो सोमार उत्सवाची म्हायती दिली। दर वर्सा प्रमाण अंदूय नामनेच्या गायकांच्यो गायन मैफिली जातल्यो। अंदूचो चंद्रकांत केणी पत्रकार पुरस्कार ज्येष्ठ पत्रकार धर्मानंद कामत हांकां जाहीर जाला। हो पुरस्कार 26 नोव्हेंबराक सांजवेळा 4:30 वरांचेर पणजेच्या सरस्वती मंदिर इमारतींतल्या फोमेंतो सभाघरांत भेटयतले। मुखेल सोयरे म्हूण आदले केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू कार्यावळीक हाजीर आसतले। ज्येष्ठ पत्रकार अनिल पै हे चंद्रकांत केणी विशीं अणभव सांगतले। ह्या प्रतिश्ठीत पुरस्काराचे हे 4थे वर्स। हाचे आदीं हो पुरस्कार ज्येष्ठ पत्रकार सुरेश वाळवे, उदय वेंब्रे आनी प्रमोद प्रभुगांवकर हांकां मेळ्ळा।
आयज ते 5 जानेवारी 2025 मजगती पोरणे गोंयांत जावपी सान फ्रांसीस झेवियर पवित्र कूट दर्शन सुवाळ्या निमतान येरादारी आनी पार्किंग वेवस्थेत बदल केल्यात। पणजेच्यान पोरणे गोंयांत वचपी प्रवाशांक रायबंदरच्यान मार्गान खासा बशी आसतल्यो। ह्यो खाशेल्यो बशी रायबंदरच्यान पोरणे गोंयांतल्या डेपो इंजिनियरिंगा कडेन पावतकच पार्किंग करपा खातीर बाकिया प्रॉपर्टीन भितर सरपाक दावे वटेन वळटल्यो। दुचाकी आनी चारचाकी वाहनांय पोरणे गोंयांतल्यान डेपो इंजिनियरिंगान पावतकच दावे वटेन वळून पार्किंग करपा खातीर बाकिया प्रॉपर्टीन भितर सरतली। दिव्यांगांक व्हरपी वाहनांक पोरणे गोंय इगर्जेच्या जंक्शना मेरेन घेवन जीटीडीसी पार्किंगांत आनी पोरणे गोंय पंचायती लागीं सुलभ शौचालयाच्या सामकार आशिल्ल्या उक्त्या सुवातेर आपली वाहनां उबी करपाक मेळटली। तेच प्रमाण बाकिया प्रॉपर्टी जीटीडीसी पार्किंगांत आनी पोरणे गोंय पंचायती लागीं सुलभ शौचालयाच्या मुखार उक्त्या सुवातेर पार्किंग केल्ल्या वाहनांनी परत पणजे वतना रायबंदर मार्गाचोच वापर करचो। पणजेच्यान फोंडें वचपी येरादारी कदंब बायपास रस्त्यान वळयतले। कदंबा बायपास मार्गान पोरणे गोंय मेरेन वचपी दुचाकी आनी चारचाकी वाहनांची येरादारी व्यंकटेश पेट्रोल पंपा कडेन पावतकच सांता मोनिका कॉन्व्हेंटाचेर दावे वटेन वळटली आनी सा ऑगस्टीन टावर जंक्शनाचेर पावतकच परत दावे वटेन वळून हॅबिटेट जंक्शनाचेर पावतकच परत दावे वटेन वळून डेपो इंजिनियरिंगा कडेन पावतकच पार्किंगे खातीर बाकिया प्रॉपर्टीन भितर सरपाक दावे वटेन वळचे। सगळी चड आनी मध्यम वाहनां कदंबा बायपास NH 748 वरवीं वळयतले। कदंब बायपासाक सांताज इंगर्जेक जोडपी नवो रस्तो कदंब बायपास ते सांताज इंगर्जे मेरेन वन वे आसतलो। तेच प्रमाण दोनूय वटांनी म्हळ्यार सांतान इंगर्जे कडल्यान आनी कदंब बायपासांतल्यान मध्यम आनी चड वाहनां खातीर प्रवेश आसचो ना। सुवाळ्याचे उक्तावण समारोप शेनवार आयतार आनी फेस्ताच्या दिसा पोरणे गोंयांतल्यान चड आनी मध्यम माल येरादारी करपी वाहनां मेळशे जंक्शन सावन NH 66 वयल्यान NH 748 चेर बाणस्तारी जंक्शनाचेर वळून आमोणे पुला वयल्यान वतली। दक्षिण गोंयच्या वाहनां खातीर पिलार ते पोरणे गोंय रस्तो वन वे आसतलो। पोरणे गोंयांतल्या नेवरा मार्गान वचपाक मेळचें ना। सगळ्या वाहनांनी मेळशी हांगा NH 748 वरवीं भायर सरचे वा हलक्या वाहनांनी सांतान इंगर्जे कडेन वचपी नव्या रस्त्या वरवीं भायर सरूं येता। दक्षिण गोंयच्यान येवपी चारचाकी वाहनांक एला फार्म गेटी मेरेन येवंक मेळटले। ते एला फार्माच्या गेटी भितर एला फार्म फील्ड पशुपालन आनी पशुवैजकी सेवा कार्यालयाच्या उक्त्या सुवातेर पार्क करतले। दुचाकी गाडयो नेवरा जंक्शना पयलीं आशिल्ल्या खाजगी सुवातेन तशेंच बॉम जिजस बासिलिकाच्या फाटल्या पार्क करपाक मेळटली। दक्षिण गोंयांतल्यान येवपी बशी नेवरा मार्गान एला फार्माचे मेन गेटी कडल्यान दावे वटेन वचून कुंकळकार स्कूल मैदाना कडल्या बस स्टँडार येतली आनी फुडें वचपा खातीर NH 748 वयल्यान भायर सरतली। वाहनां खातीर पार्किंगाच्यो जागो सकयल दिल्ल्या प्रमाण आसतल्यो। पणजे सावन रायबंदर मार्गान येवपी दुचाकी आनी चारचाकी वाहनां बाकिया प्रॉपर्टी हांगा पार्क करतले। पणजे सावन नव्या कदंबा बायपास मार्गान येवपी वाहनां सा ऑगस्टीन टावर जंक्शना लागीं, दक्षिण गोंयांतल्यान येवपी दुचाकी आनी चारचाकी वाहनां एला फार्म हांगा, पशुसंवर्धन परिसर आनी नेवरा जंक्शन लागीं महामार्गाच्या दोनूय वटेन उक्त्या सुवातेर पार्क करतले। नेवरा जंक्शना पयलीं आशिल्ल्या खाजगी मालमत्तेंत लेगीत दुचाक्यो पार्क केल्यार जाता। फोंड्या वटेन येवपी दुचाकी वा चारचाकी वाहनां पिंटो गॅरेजी लागीं उक्त्या मैदानांत पार्क करतले। आदल्या आमदारांच्या घरा मुखार रावपी कुलासो आनी सिक्वेरा हांच्या मालकीच्या 2 उक्त्या प्लॉट्सांचेर लेगीत दुचाक्यो पार्क केल्यार जाता। दिवाडी फेरयेन येवपी दुचाकी वा चारचाकी वाहनां साक एजिटीन चर्चीच्या आवारांत पार्क करतले। पाद्रींनी आपली वाहनां बासिलिका ऑफ बॉम जिजसाच्या फाटल्या आशिल्ल्या कंपाऊंडांत जाल्यार चर्च सेवकांनी वाहनां सुलभ शौचालया फाटीं पार्क करच्यो। पोरणे गोंय चर्च जंक्शन ते गांधी सर्कल दरम्यानचो रस्तो पुलीस, रुग्णवाहिका आनी उजो पालोवपी दळ हांची आपतकालीन वाहनां सोडल्यार हेर सगळ्या तरेच्या वाहनां खातीर बंद आसतलो। पोरणे गोंय चर्च जंक्शनांत सावन सा कॅथरीन चॅपेल, आर्क ऑफ कॉन्सेप्शन, पेट्रोल पंप, पोरणे गोंय पुलीस स्टेशन मार्गान आदल्या आमदाराच्या घरा मेरेन रिंग राउंड रोड ते पोरणे गोंय चर्च जंक्शन ते पोरणे गोंय चर्च जंक्शन ते दिवाडे वटेन एकेरी मार्ग आसतलो आनी ग्रामपंचायत पोरणे गोंय जंक्शन ते आदले आमदार पांडुरंग मडकयकर हांच्या घराच्या दिकेन नो एंट्री आसतली।